पुराय गोंयांत चवथ व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयतात. अशेंच एक खाशेलेपण म्हळ्यार पेडण्या कोरगांव वाठारांतलो युवा पत्रकार मकबूल माळकीमनी ह्या मुस्लीम भावान आपल्या घरांत गणेश मुर्तीचें पुजन केलां. फाटलीं 6 वर्सां सावन मकबूल आपल्या घरांत चवथ उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयता. मुस्लीम धर्मांतलो आसूनय गणपतीची पुजा करून समाजाक नवी दिका दाखोवपाचें बरें पावल ताणें उबारलां. तशेंच सगळे धर्म कशे समान आसात हें ताच्या ह्या कृतींतल्यान दिसून येता. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. हांव गणपती दवरपाचो कारण सांगपाचें म्हळ्यार आमी भारतांत रावतात आनी आमच्या घरान अशें नासलें की मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन भेदभाव नाशिल्ले. आमचे पूर्वज जे आशिल्ले ते गणपती पुजताले, पूण काही काळांतर गेल्या उपरांत ते पुजपाचे बंद जाले. आयज गणपती दवरता आनी खूब जाणांक प्रश्नय पडटा की हो गणपती दवरता कित्याक. जाल्यार म्हाका एक ल्हानपणाच्यान गणेश चतुर्थी आली की खूब उमेद आनी हांव म्हाजे बाबा जे आशिल्ले पेरंट्स तांकां हांव म्हणटालो की आमी खंय तरी गणपती दवरुया, कारण आमचे पूर्वज जे आशिल्ले गणपती दवरताले. पूण म्हाजे बाबा अशें म्हणटाले की तूं गणपती स्वता दवरूं शकना, कारण ताका स्वताचें घर जाय. घर आसा जाल्यार तूं गणपती दवर. कित्याक ते गणपती जर रेंटाच्या घरान जर रावता जाल्यार एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हलोवपाक मेळना. सो त्या खातीर खंय तरी आमी गणपती दवरिनाशिल्ले. तेन्नाच्यान हांव हांगा गणपती पुजता आनी 5 दीस 1.5 दीस अशें हांव पुजन करता. आनी अंदून आमगेर 6 वर्सां जाता हें घर बांदून आनी सगळे गणपती जे आसा आमी पुजन करता. आनी आयच्या काळान एक मुसलमान गणपती दवरता, थोड्यांक अशें दिसता आसतलें की ना बाकीचे खंय स्टेटान दवरतात किंवा कोण तरी करतात सेलिब्रेट करतात अशें तेंचें थिंकींग आसतलें. पण म्हाका जेन्ना हांव गणपती दवरलो खूब म्हाका फेस करचें पडलें, खुबशे डिफिकल्टीज आयले. म्हाज्या समाजाचे लोक म्हाका म्हणटाले की तूं दुसऱ्यांचे धर्म कित्याक एक म्हणजे गणपती कित्याक पुजता आनी कितें खुबशे डिफिकल्टीज आयले. पण जे विघ्नहर्ता आसा ताणें खूब सगळे विघ्न दूर केले. ज्यांच्यांनी म्हाका जमीन दिल्या त्यांच्यांनी हांव उपकारी आसा, ऋणी आसा, हांव केन्नाच विसरचो ना. आनी त्याच बरोबर एक सांगूंक सोदता की माणूस हो एक धर्म आसा, त्याच्या फुडें आनी खंयचेच धर्म ना. आनी एकमेकाक मदत करपाक जाय. जात पात धर्म करून अहिंसा मारामारी करून कांयच मेळप ना. लास्टाक आमकां वचपाकूच जाय, एक ना एक दीस सगळ्यांक वचपाकूच जाय. पूण हे करत आसतना खंय तरी आमी बऱ्या आनंदान प्रेमान जर रावात जाल्यार सगळ्यांक बरें. हेच म्हाजी इच्छा आसा. आनी हांव फुडें सुद्दां हांव लोकांक मागणी करिना की म्हाजे हांवें गणपती पुजले किंवा तुमी दुसऱ्या धर्माचे हे करा किंवा हे करा. आपापल्या धर्माने आपले प्रत्येक धर्म हे पवित्र आसा. प्रत्येक धर्माचे रिस्पेक्ट करप खूब गरज आसा आनी ते रिस्पेक्ट प्रत्येकाने करचे. हांव अशें म्हणना की हांव गणपती पुजता, मुस्लीम तुमी पुजा नाका. तूं मुस्लीम आसा गणपती दवरप ना आनी कितें हेर खूब जालें. पूण जेन्ना परिस्थिती बदलता तशें काळय बदलता आनी लोक तुमचे कडेन एप्रोच किंवा तुमचे कडेन बघण्याचो दृश्टिकोन जे आसा बदलता. पूण खंय तरी आमी ज्या समाजान रावता त्या समाजाची रिस्पेक्ट करप, प्रत्येक धर्माचो आदर करप. आनी हांव एकूच म्हणटा परतून की मनीसपण हे जे आसा हो एकूच धर्म आसा, हेच्या फुडें आनी कांयच ना. हांव इतलेंच घेवन वयता आनी हांव इतलें सांगूंक शकता की गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार.